मातशें भितर या रोडार नाका गाडी हांगा दोन मध्ये हा यो ना यो 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 येतले यो गाडी वाजते हय गाडी वाजते आवाज येतो सकल धर रे यात बरे फाटल्याने हे येवपाक जाय फाटल्यान आता तुमकां वदळ आमी एक स्क्रॅप यार्ड दाखयले आता आमी दुसऱ्या स्क्रॅप यार्डा कडेन दुसऱ्या एरियेन आसा मिनेजीस भाट हे वाड्याचें नांव आसा सावथ जुदेदे आरियल हो गांव हा आता आमच्या फाटल्यान तुमी पळयता हो जो रोड हा पब्लीक रोड हा दोनाय सायडीन उबे आसा येदे व्हडले ट्रक हे सगळे स्क्रॅप यार्ड एक आनी एक हब जाला म्हणजे हो वाडोच स्क्रॅप यार्डाचो जाल्लो हा आख्खी लायन जर वतात सगळ्याक स्क्रॅप यार्ड सगळ्याक स्क्रॅप यार्ड जाला हांगा आता तुमकां मुद्दाम आमी कित्याक हाडला की ह्या वाड्या हांगा आमी ज्या लोकेशनार हांगा विदीन 500 मिटर डिस्टन्स हांगा आपाचो जो MLA आसा ते आपाचो MLAचे ऑफिस आसा जे आम आदमी पार्टी गोवा फॉर गोवन्स म्हणटाली गोंयकारांक लागून काम करता म्हणटाली नाल्यार गोंय राखपाक जाय म्हणटाली आयज तेचे ऑफिस हांगा 300 मिटर 400 मिटराचेर तेचे ऑफिस आसा पूण तेणे अजून मेरेन हो स्क्रॅप यार्डाचो इश्यू तेणे इतले फावट तो उलयला एसेंब्लीन पूण हे स्क्रॅप यार्डांचेर तो अजून मेरेन उलयल्लो ना स्क्रॅप यार्डांचेर डिस्कशन केल्लें ना स्क्रॅप यार्डांचेर तेणे कंप्लेंट्स घातलेले ना स्क्रॅप यार्डा कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन नाजाल्यार पंचायतीन तेणे अजून मेरेन मिटींग घेतलेली ना म्हटल्यार हेचो मिनींग की हे स्क्रॅप यार्ड आयज खंय ना खंय तरी आम आदमी पार्टीक बेनिफीट करता जसो दिल्ली तेंचो लिकर स्कॅम जाल्लो जशे त्या स्कॅमाच्यान तांकां पयशे येताले म्हाका दिसता ह्या स्क्रॅप यार्डा पासूनय तांकां एक तर फंडींग जाता आसतलें तेंची पार्टी चलता आसतली नाल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सीची कामां जाता आसतली कित्याक हे जे गोवा फॉर गोवन्स म्हणपी जी पार्टी आसा तेका जर गोंयचे खरेंच पडलेले गांवचे पडलेले जाल्यार ही स्क्रॅप यार्डा हे जे टायम बॉम्ब जे गांवांत आनी हे रेजिडेन्शियल एरियान जे हे आसा सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हटल्यार रेजिडेन्शियल एरियान हा हांगा फाल्यां जर उजो पेटलो जाल्यार हांगा कितले लोक मरपाक शकता घरां जळपाक शकता हांगा कितलो प्रॉपर्टी आनी लायफाचो लॉस जावपाक शकता हांगा हे सगळे सायडीक दवरून हे सगळे आम आदमी पार्टीचे अलॉंग विथ पंचायत हांगा तांकां प्रोटेक्शन मेळटा बीजेपी सरकाराचे तर प्रोटेक्शन तांकां मेळतूच आसा पूण हे बाकीचे हे जे आसा पळय हे तांकां प्रोटेक्शन दिता हांव मागता डेगली कडेन की तेणे हांगा जे इश्यूज आसा हे स्क्रॅप यार्डाचे हेच्या पयलीं हांगालो जो MLA आतां न्यू MLA आसा तेणी केन्ना हे इश्यूज रेज केला नाल्यार कितें व्हिडिओ येयला कित्याक तुवें मातशें लोकांक सांगचें आयज सांगपा म्हणल्यार तेणे आमगे लोकल MLAन एक देखून स्क्रॅप यार्डाचो हें घेयल ना इश्यू घेयल ना सो आमी जे इश्यू घेताले न्हू तितले पावटी तेमगेले एडिटींग करून आमचेर वयल्यान व्हिडिओ काडटाले पूण लोकां खबर आहा की आमी आरजी लोकां पासत आहा ही पब्लिसिटी करपा आहाय ते लोकां बरी खबर आहा आरजी म्हळ्यार अवेरनेस हे अवेरनेस आमी क्रिएट केला आज जावं मनोजान विरेशान आनी जे विश्वेशान चालू केल्लें तें आनी जायते जाण म्हणटाय आमी व्हिडिओ काडाय हें कोताय तें कोताय हें व्हिडिओ काडपाचें काम न्हू हें होकोत व्हिडिओ काडाय आमी कित्याक लोकांक कळों जाय म्हूण लोकांनी चिंतून तेजेर घरांतूं भायर सरों जाय म्हूण हेका लागून व्हिडिओ काडाय न्हूय आमगे पब्लिसिटी करपाक सो आनी हेजेर आतां घोडये तो हो व्हिडिओ चोयतलो आनी मागीर आनी व्हिडिओ एडिट करतलो तेका कोण दिया सो लोकां ताय मागता आनी हे MLA ताय मागता मातशें हेजेर नदर मारची कित्याक हाल्यां डेंगू जातलें मलेरिया जातली आतां 5-6 दीस जाले सगळे हें चोयले सगळे टायर आनी कितें बॉटल बिटल्यो तितून उदक एकठांय जातलें आनी सगळीं किमसां बिमसां जातलीं रेजिडेन्शियल एरिया मनोजान सांगिल्लें ते भाशेन हे जावपाक जायना हे एश कोन्न गांवांक सो मागता मातशें हेजेर लक्ष मातशें तुगलें ऑफिसूय हिंगा बोगले सो तुगले कोण काम कोताय तेंकाय मातशें तेंक सेफ दवर तेंक असलें दुयेंस बीन जावपाक दिनाका सो मातशें हेजेर मातशें लक्ष दवर डेगली त्यांनी मनोजान सांगलां
आम जेन्ना स्टेप मारले तेन्ना आम विसरले बाबा आम हुंय आहाय काय म्हूण हो प्रश्न पयलेलो आम गोंय आहाय हुंय आहात ते आख्खो स्क्रॅप यार्ड बेल्ट आहा आनी लॉस दिसता आयको येयलें की तेगेलें ऑफिस आहा म्हणून 300 मिटर्सांक ऑफिस कितें चादर हो ब्लँकेट दोळ्यांक घेवन न्हिदले काय म्हणून हो आपाचो कॅन्डिडेट जायते व्हडले व्हडले भाशणां सांगता गोवा फॉर गोवन जे पळय ब्रेजिलीन म्हणलां आनी हेच गोवा फॉर गोवन हांव एमएलए विचारता आपाचो एमएलए विचारता हें गोवा फॉर गोवन तुजें हें सगळीं स्क्रॅप यार्डां आनी आतां मान्सून सिजन येयल्लो आहा हो मान्सून सिजनाक ही किमसां हे डेंगू आनी हे सगळीं दुयेंसां आमी गोंयकारान हे लोकलान मरपाचें गोवा फॉर गोवन कितें गोवा फॉर गोवन करतात तुमी हेंचो हे मालदिसां सगळें हाडून दवरलो मरे तुमी आतां आमचो बाब इस्टेली थोडे हें सांगतलो तरी चोत्राय दितलो तुमकां हांव व्हडले एमएलए सांगपाक सोदतां जी हिंगा ही दिसान दीस वाडटा आनी तुगे ऑफिसाको जी इतली भोगली आहाय ते सगळे रावताय ते इल्लिगल तेंगे वोटींग इल्लिगल आहा ते रावपी इल्लिगल सो हांव मागोता तूं तेंका सपोर्ट करना काय इल्लिगल करता आसतना तेंगे इल्लिगलिटी प्रमाणे आम गोंयकारां त्रास जाता आमगे जेवपा आनी रावपा सुसेगाद आमी गोंयकार सुसेगाद म्हणून आहले ते आमगे आज सुसेग पिडा जालो आहा जात तितू बेगीन तुवें तेंगे इल्लिगल आनी तेंगे वोटींग कार्ड आहा ते कॅन्सील पयलीं करचें तेंगे वोटींग आनी तेंगे हिंगाचे इल्लिगल जे रावताय न्हू तें क्लियर केलें तें सगळें क्लियर जावपाक चान्सीस 100% आहाय तूं हें करना आनी तें क्लियर करपाक गेल्यार ते आनी हुंच्यान रावतले दुसऱ्या कॉर्नरार आनी थिंगा इल्लिगली कोतले पयलीं तेंगे इल्लिगल रावपी आनी इल्लिगल वोटींग कार्ड आहाय ती पयलीं कॅन्सील करपी तें पयलीं जावपाक जाय सो तेका लागून हे मुगे दोनी पॉयंट मागता तेंगे इल्लिगल आहाय ती स्क्रॅप यार्डां आनी इल्लिगल वोटींग कार्डां मेन ही दोनी हेंचेर तुवें तेंगे एक्शन घेवचें मागता तेज भायर आनी कांय जावपा ना तांकां तेंगेलें आतां मूव जातलें टेनंट व्हेरिफिकेशन डायरेक्शन थँक्यू दाखय मातशें गाडी घेऊ आणि का लेन भरपूरशे लेन गोंयांत पयला आसतले तुमी जे लेन्स हावजींग बोर्डाक लागून नाजाल्यार घरांक लागून फेमस आसता पूण आतां तुमी पळयता हे जे लेन्स आसा हे लेन्साचेर दोनूय वाटेन कशी स्क्रॅप यार्डां आसा इल्लिगलिटीज आसा आनी हे गांवांत ही परिस्थिती हेंच्यांनी केल्ली आहा सो जस्ट इमेजीन एक गांव एक वाडो आनी त्या वाड्याचेर येदे व्हडले स्क्रॅप यार्ड येदे व्हडले लेन्स येदे व्हडले पोल्युशन येदे व्हडले हे डिस्ट्रक्शन गांवचे आनी आम आदमी पार्टीचो एमएलए न्हिदला 300 मिटराचेर तेचे ऑफिस आसा हांगलो जो सावथ गोवाचो एमपी सार्दीन म्हाका दिसता हो गांव पयलीं कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसलो तेका लागताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्यार तेणे हे सगळें तेन्नाच्यान हे प्रमोशन तेचे हे एक्सपान्शन आहा पळय ते चालू आहा आनी हेचेर कोणूच लक्ष दिना हांगा मुद्दाम दाखय हे कवरेज हे आतां स्क्रॅप यार्डाचेर हेचेर हे पळय हांगा ऑन गव्हर्मेंट ड्युटी म्हणून बरयला आतां कसली गव्हर्मेंट ड्युटी गव्हर्मेंटाचें कितें करता देवाक खबर हो सरकार म्हणजे हेच्या वयल्यान आनी एक प्रूव जाता की हो घाटयांचो सरकार सो फुडल्यान दाखय गौरे फुडल्यान दाखय हे पळय तुमी मुद्दाम पळया ह्या वटेन दोनूय वटेन कशी स्क्रॅप यार्ड आसा कितले गाडयो आसा केदी व्हडली इंडस्ट्री इल्लिगल इंडस्ट्री केदी व्हडली हजार्डस इंडस्ट्री टॉक्सीक इंडस्ट्री एक लायफ थ्रेटनिंग इंडस्ट्री ह्या हांगा गांवांत जाल्ली आहा
हो ऑलमोस्ट एक टाइम बॉम्ब गो हे पळय हे मुद्दाम पळय हे कितें हे कितें हा सो हेचेर कितें म्हणून आनी म्हणपाचें लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह MLA पंचायत ZP मागीर हांगले MP हे सगळे न्हिदला म्हटल्यार म्हाका दिसता तेंचे कॅम्पेन हे इंडस्ट्रीज रन करता आसतली तेंच्यांनी असोसिएशनान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगला अंडर द टेबल ते घेता म्हणून ते ओगी हा म्हणून सो हेचेर बेगिनातले बेगीन एक्शन जावपाक जाय आनी रेव्होल्युशनरी गोन्स हेचेर कंटिन्युअस जातले अवेरनेस क्रिएट करतले लोकांनी जागृत जावपाक जाय कित्याक हे जे आमी आज इश्यू रेज करता ही गोंयच्या आयडेंटिटीचो इश्यू आसा गोंय आमचे आयज आख्खे गोंय आमचे स्क्रॅप यार्ड केल्ले आसा आमचे आख्खे गोंय बस्ती केल्ले आसा स्वयंपूर्ण गोंयच्या नांवान डेव्हलपमेंटाच्या नांवान सबका साथ सबका विकासाच्या नांवार फक्त हे सगळे इलिगेलिटीज हांगा प्रमोट जाता ही पळय केदी व्हडली घरांय बंगले तेंचे जाल्ले आहा घरांय तेंची येदी व्हडली जाल्ली आहा सो हे खंय ना खंय तरी काबार जावपाक जाय बंद जावपाक जाय मारून येतले मरे पंचायती कडे ती शेतांत कंटिन्यू ती तो वास 4-5 किलोमीटर ओके तूं म्हाका पळोवपाक शकता हिंगा उदो चोयला तुमी न्हू हिंगा ही नुस्त्या फॅक्टरी आसा आनी आमगे शेतकार ही सगळे शेत रोवपी सारकी पंचायती पाव बसून हांव हे आर्यालच्या लोकांक सांगा सोदिता आमी हिंगा जागृताय जावपाक गरज आसा की हे उदो वचोन शेतां आनी आमी रोवन हाताळलें तें शेत आज कितें जालें तें चोवपाक शकता तुमी हे उदो वचोन हे आख्खें ही फॅक्टरी नुस्त्याची ती फॅक्टरीसून हे उदो हिंग सोडटा आनी शेतान वयता शेतांसून आख्खें शेत पिडार असले स्क्रॅपाक उदो वचोन शेत पिडार जालें म्हणटकीर शेत रोवपी रोयता खबर आसा ताका लागून हे सगळे शेतां उदो वयता तें चोयन आमी आज येयल्या हिंगा अपडेट करपाक आनी हिंग थिंग चोवपाक शकता हे उदो चोवपाक शकता तुमी एकाला म्हणटा आमी आर्याला हायेस्ट आहले आमी डेंगू लास्ट कोवीड जावन हेचो उदका वरवीं आनी हिंग पळोवपाक शकता तुमी आख्खें स्क्रॅप आहा तें तू हांगा प्लास्टिक वाचून कॉपी काढायचे पोल्युशन यो हॅलो हिंग सगळे हिंगा प्लास्टिक लासता हिंगा सगळे कॉपर काटाय हे लासन सगळे वायराचे अँड दिस इज दिसिंग पोल्युशन टू द एनवायरमेंट वास रावून येना सुसून येना सी ऑल दिस केमिकल एन ऑल सगळे आतां पावसान डिझॉल्व जावन सगळे वयता आतां थिंगा पंचायत MLA कोण एक्शन घेयना हेचे कोण नाही एवरीबडी स्लिपिंग ऑन दिस मॅटर एवरीबडी आमगे थिंग पासून हांव डोंगरसागर रावता ओके थिंग तो कोंकणी ब्रिज आहा आतां हे सगळे घाण आंटी सायडीन उडयताय सगळी थिंगा कोणच येनाय कोण एक्शन घेयना आमगे 5 पासून एक्शन घेयनाय कोंकणी रेल्वे डोंगरसांगोडे ऑल आर इन हँड्स एंड ग्लव्स विथ ईच अदर म्हजें नांव मेल्विन डिसिल्वा रेव्होल्युशनरी गोन्स सालसेट टीम आमी जे जाग्यार जावन आसा तो सांजे आर्याल मिनेजीस भाट हिंग तुमी पळोवंक शकता कशे भशेन सगळें पोल्युशन जाता तें फूल प्लास्टीक बर्न कार्बन आनी सगलो उदो जावन एकठांय जावन सगळें शेतां वयता लोकांगे शेत पाड ओके सो हांव अपील करता आम आदमी MLA हे गांवचो ओके सो तुका अपील करता तुमगे लास्ट टायम इलेक्शन जालें तेन्ना 5 फावट पूण केजरीवाल दिल्लीसून गोंया येयलो आनी हिंग सगळे फ्रीबीज हाडटालो ओके सो जेन्ना तो परत येता ताका फोन मारून आपयाय आनी हो जाग दाखयाय केजरीवालाकूय आपयाय चड्डाकूय आपयाय आनी ते आतिशीकूय आपयाय आनी हो जाग दाखयाय इज दीस गोवा फॉर गोवन्स ओके आनी तेका आपोवन हें सगळें सारकें जाता जाल्यार तुमकां करून घेयाय कित्याक तूं आतां हिंग 300 मिटर्स तुगे ऑफिसां आहा
आनी तुवें एकूय पार्टी हो इश्यू तुवें असेंब्ली रेज केलो ना. ओके, सो जात जाल्यार हेजें सोल्युशन काड. लोकांक हे शेत पेडे करून दी नाका हेच्या मुखार. आनी आखें पोल्युशन हिंगा डिस्गस्टिंग. ओके, सो हेजें मातशें चोत्राय तर. शेतांचे सगळे तू येतो टॅक्सीचो नंबर करून दी ताका. अपय बेचवड पॅन अपय आणि तू सांग यो सांग यो कोण घेना ऍक्शन इवन एसपीसीए गायला आहे. नाव सांग तुझ्या स्टार्ट कर. हॅलो, मुगे नाव अंतुश रुबेलो आनी तूं मात चोवपाक शकता. हे सगळे आतां लाशिल्ले तें सगळें हितून वयता, सगळें शेतान वयता. आनी हिंगा शेत रोवपाचें पयलीं शेत रोयतालीं आनी आतां तें तुम चोवपाक शकता सगळें तें लासलो तें सगळें शेतां भितर पावलां. सो हिंगा लोकांनी शेत कितको रोवपाचें. सो हांव मागता आमगे वेली MLA आहा तेका तेणें हेजेर चोवचें, हेजेर नदर घालची आनी पंचायतीनूय बी. हांगा यो गौरेश हें दाखय. हांगा तुम्ही पळयतात हांगा पावस पडला आसतना पासून हांगा उजो पळय अजून पेट्टा, धुंवर अजून येता. सो हे जशें ओदर तुमकां सांगले की लोकांक जो प्रॉब्लम हांगा जाता, आस्मा जातलो नाजाल्यार रेस्पिरेटरी डिजीसाचे जे प्रॉब्लम जातले, कॅन्सर जातले, दिस बिकॉज ऑफ दीस. कित्याक एक सादें प्लास्टीक बॅग हांव परतो रिपीट करता, एक प्लास्टीक बॅग आमी जळयतले जाल्यार आमकां फायन आहा. पूण हे हांगा येदे व्हडले स्क्रॅप यार्ड करून हांगा कितले प्लास्टीक, कितले हजार्डस वेस्ट आहा ते हांगा टॉक्सीक वेस्ट आहा ते जळयता. तेचो उजो, तेचो जो स्मोक येता तो स्मोक सगळे आमच्या हांगा जे सावथ गोवा एरियल जे लोक आहा विसिनिटीन ते सगळ्या लोकांच्या लंग्सान वयता, तेंच्या बॉडीन वयता आनी तेंकां दुयेंसां जाता. सो प्लीज रिलेट दीस टू युअर लायफ, टू युअर हेल्थ. अशें इलिटरेट काय रावो नाका. हे पोल्युशन जाता, हे पोल्युशन कित्याक, हे पोल्युशन म्हणटा कित्याक म्हटला तेका. हे पोल्युशन आमकां हेल्थाक इफेक्ट जाता ही रियलिटी हा. हे पळय हे आतां हे पळय हे मेडिकल वेस्ट म्हणजे कितें हांगा कितलेशेच सिरिंजीस आसा आनी कितें कितें हा. हो वेस्ट सगळो शेतान चल्लो आनी हांगा जर आतां लोकां शेत रोयतले जाल्यार सगळें टॉक्सीक जेवण आमच्या पोटान वयतलें आनी हे पावसान हांगांतल्यान व्हांवोन हे उदक खंय पावतलें. उदक व्हांवोन परतें आमच्या न्हंयनूच पावतलें, आमच्या दर्यानूच पावतलें आनी हेचेर अजून मेरेन कसलेंच हें ना. सो हें पळोवपाक आमकां जायना. हें पळोवपाक म्हाका दिसता गोंयकारांनी ह्या गांवच्या लोकांनी जागे जावपाक जाय, उडपाक जाय. हें पळय हांगा टॅबलेटींचें हें आसा, सगळें आहा. सो ह्या लेवलाचेर हें पोल्युशन आहा. सो प्लीज बी सिरियस. आमी हे कंप्लेंट्स घालतले, आमी ग्रामसभेक इश्यू भुरगे रेज करतले. सो प्लीज 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 सपोर्ट डॅम, वांगडा रावा तेंच्या, तेंका लागून न्हू तुमकां लागून. देव बरें करूं. मेडिकल वेस्ट हें करता, मेडिकल वेस्ट हाडून हिंगा बंद करता ते. बॉटल आहा सगळे आहा मेडिकल. गाडी स्क्रॅप होता, वायर हांगा जोडयतात आनी धुंवर रातचे वास रावंक जायना. बरयलो आसता मरे तेजें पडूंक नाका कोणा हातल्यान Aqua water project. powder. Chlorine. Solid madam.
Sir, he tell you, I was already with you. तू म्हणे 5 फाटी केजरीवाल दिल्ली सैन्यात आलो दुसरे फाटी येतात ही हाडमोल द्यायची पैसा कहाँ मांगा था मैंने, मैं क्या आए? फाईल कर सगळी ती तेका हांव मागीर विजीट करता तेन्ना येता आतां आमची दुसरी विजीट आहा हय ना ते बेस्ट नाका मागीर सारकें आमी पोवन ते हे करूया इन डिटेल आमी करूया ते इन डिटेलान करूया